आम्ही परत एक फावटी लायव्ह आसा गोंयकारपण. तुमी आसा आमी मिराबाग ब्रिजाचेर आसा. ते पळयतात तुमी जे उदकाची लेवल आसा ते हाय लेवलाचेर चड सामकी डेंजरस कंडिशन आसा. जे प्रमाणे आयकलां की काल जे सांग्यार धरणाचें उदक जे लेवल हाय जाल्यान तेणी खंय तरी डॅमेज जाता तें उदक सोडलेलें आसा. तेजे इफेक्ट ह्या भागांत दिसता. त्या प्रमाणे पळयतात तुमी हांगा उदकाक जे पूल आसा तो मिराबागचो हे पळय आतां तुमकां दिसता सकयल ती शेड आसा ज्या जाग्यार गणपतीचें विसर्जन करतात आनी ती कंप्लिटली शेड बुडलेली आसा. तशेंच मुखार आमी तेजे मुखार मातशी या तेजे मुखार आसा ब्रिज आसा तेजी सायडीन हांगा पळयतात ते तुमकां रेड कलर मरून कलर दिसता ते 2 ट्रक आसा. ते बुडलेले आसा हे पळय तुमी पळयता हांगा. तशेंच बारीक देवाची जी हें आसा तुमी पळयता 2 ट्रक बुडलेले आसा. हें उदक त्या गांवांक पेटलेलें आसा. वॉटर लेवल आसा पळयता तुमी आमी ते आउट ऑफ डेंजर पळयल्यार तुमी ट्रक 2 बुडलेले आसा उदकांत. तशेंच गणेश विसर्जनाची जी शेड आसा ती बी उदका पोंद गेल्ली आसा. ह्या लोकां स्थानिका प्रमाणे आयकूं येयलां की अशी परिस्थिती 10 वर्सां पयलीं जेन्ना पावस पडलेलो इतलो तशेंच जाल्ली. हें उदक आसा पळय आतां तुमी लेवल वाडला तें उदक लेवल वाडपाक कारण कितें? लेवल वाडपाक कारण म्हणल्यार डॅमाचे बी उदक सोडलें दिसता नाल्यार इतलें केन्ना उदक चडनाशिल्लें. असो पावस अशी आतां जशी कंडिशन आसा पळय ते हेजे पयलीं कितलें अशें जाल्लें पयलीं? ना हेजे पयलीं इतलें उंच उदक ते पत्रे बी दिसता तेजे सकयल सामकें स्टेपा सकयल दिसतालें उदक. हांगा पत्रे आसा पळय ते कितें आसा? हें आमगे गणपती पावपाची शेड ती सकयल बांदल्या. आनी हांगा कितें देवस्थान? हांगसर देवस्थान आसा आमगेलें. हय तें म्हणटरी हें उदकाचें लेवल केन्ना वाडलें हें राती वाडलां. राती आमचे सगळे ट्रक बी आहले ते आमी रातची 10 साडे 10 घेवन काडला. कितलेशे ट्रक आशिल्ले हांगा? हांगा जवळ जवळ 10 ट्रक आशिल्ले सकयल. आतां ते 2 उरले ट्रक ते उरले म्हणल्यार तेगे त्यो स्टार्ट जायना जाल्यो काडपाक मेळना आमकां. ते कंप्लीट आतां इंजिना उदक गेलां आसतलें. ते कंप्लीट लॉस तें फूल लॉस आसा. बरे हरशीं ट्रक ते न्हू? नवे चालू कंडिशन ट्रक न्हू ते पेंट मारून दवरलेले. तुम्ही पळयतात की जे हांगा जागे आसा थंय थोडे सायडीन जेटी आसा जी अनलोडींग करता ते प्रमाणे हांगा थोडे ट्रक बी केन्ना पार्क करून वयताले. तेणी सांगले प्रमाणे हांगा 10 ट्रक आशिल्ले तेतूंतले थोडे ट्रक व्हेले 2 जे स्टार्ट जायना ते हांगाच उरले. आतां खंय तरी कितलेच एक म्हाका दिसता कंटिन्यू एक 12 वरां असो कंटिन्यू पावस पडलो तेन्ना आतां खंय तरी हे पावसान हे पळय हे सायडीनूच शेड आसा तुमी पळयतात. तशेंच जे उदकाचो फ्लो आसा इतलो फास्ट आसा जे प्रमाणे सांगतात स्थानीक की हो टायम आसा हाय टायड म्हणटरी हें उदक आसा पळय ते 12 पर्यंत ती लेवल आसा ते वयर उरता तशेंच लेवल वाडटा मागीर तेजे नंतर खंय ते टायड उदकाची लेवल देंवत वयता. सगळ्याक हांगा हे सायडीन खंयच्या जो गांव हे रिवरीक जुवारी रिवरीक तेकून आसा जे धडे सावड्डे एरिये ते जाग्यांक आतां चडशे हाय अलर्ट करपाक जाय जर मुखार पावस पडलेलो कित्याक कांय घरांनी
उदक भितर सरलेलें आसा. हें आतां उदक आसा पळय अशें तुमी पळयलें फाटले तेंपा बी 2 वर्सां बी? ना हालीं अशें पळोवंकूच नाशिल्लें. आतां उदक आमची भरपूर पडला. आनी फर्स्ट टायम अशें आमी पळयलां. आतां हें सकयल आसा पळय ती शेड दिसता ती कसली आसा? हे सायडीन आसा आनी ते सायडीन आसा? ते आमी देव गणपती विसर्जन करपाक ती शेड बांदलेली. आनी ते सायडीन आसा ती? ते वटच्यान तो कोणा हें आसा पंप आसा, पंप कसलो? वॉटर पंप. तो झाडां शिंपता आपल्याला. आनी तुमच्या गांवांत बी तशें उदक भरलां खंय? ना तशें तितलें पावलें ना. ते वटच्या आनी कडेन पावले कडेन आसा, वयर पावले कडेन आसा. ते वटच्या लोकां भाटांनी सगळें उदक भरले कडेन. तुमी पळयताले गोंयकारपण लायव्ह जे मिराबाग ब्रीज मिराबाग ब्रीज आसा त्या जाग्यार ती सावर्डे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. जो ब्रीज आसा तो कुडचडे आनी सावर्डे कॉन्स्टिट्युन्सीक जॉयंट करता. हेजे नंतर मुखाल्ली एरिया आसा ती मुन्सिपालिटी एरिया आसा, कुडचडे काकुरा मुन्सिपालिटी एरिया. आमी गोंयकारपण लायव्ह असो उदकाचो फ्लो पळयतात.